सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जयकार तुका सोम्या जेजू नमस्कार तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 कशी आसा तुम्ही स्पेशल 3 नंबर आमच्या भावाला ती मागीर आमचा नासना देवाची स्तुती केला तशें आमी पिशे जावंक जाय म्हणून आमकां देवान ताका धाडला आमचे मदें ताचे देसाव आसा बरी भलायकी ताका जाय 3 नंबर ताचे मागया तो कन्नड उलयता काव्य शिक्षणाक आयला 3 नंबर ताचे खातीर मागया मानवरी एक कुटुंबले समिती संघाता स्त्रियांचा तू सदैव आनी सदैव रिफोर्ट तुजे विशींचे जेजू मानवरी एक कुटुंबले समिती संघाता स्त्रियांचा तू सदैव आनी सदैव रिफोर्ट तुजे विशींचे जेजू मानवरी एक कुटुंबले समिती संघाता स्त्रियांचा तू सदैव आनी सदैव रिफोर्ट तुजे विशींचे जेजू एलिस्टर मिडल क्लब एक देसाव हांगा आयला तांकां आनी मास्मेर बरी भलायकी मेळ्ळो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हजे रागार परत फादर येता ताका जेम पडना काय पुरो जाय उबे रावन काल 4 सेशन आमी सेकंड सेशन परतून पावलो 6:30 आयले आमकां परतून 10:30 वरां पावलो 10 वरां परतून पावलो जमेना ते म्हणटात म्हाका वळखताले म्हणटात फादराचे आतां मायक मेळ्ळें नॉन स्टॉप ब्रेक फेल ट्रेन ब्रेक फेल प्लस वसवत आसता ती आनी म्हाका खबर नासलें एक रिती दिता आसतना खंयसर कोड आसता म्हाका 7 hours नॉन स्टॉप उलयलो आसा देखून म्हजेच रेकॉर्डाक म्हणलां म्हाका दिसता कशें जावं देवाचा महिमा पूण एक मात तुमच्या बऱ्या मनाची बरी आयकतात म्हाका खंय आसली आनी म्हाका म्हणटात फादर तुमी कितलो वेळ उलयला रे सकाळ आयकता तुमी इतले बरें आयकतात कित्याक देवाचो पवित्र आत्मा काम करता अशें दिसता करेक्ट हांव शर्मा देवार बसलो अशें म्हणटात पूण हांव कांय शर्मा तयार करना इतलेंच म्हणटा जेजू लागीं जेजू म्हाका उजार कर तुज्या लोकां लागीं तूं उलय जेजू म्हाका उपयोग कर तुज्या पवित्र म्हाका बरं तुज्या लोकां लागीं तूं उलय जेजू पूण म्हजे उद्देशी तांच्या लागीं उलय तर शर्मा मातशें स्टार्ट करता तशें आनी म्हजे भुरगीचे म्हणटात फादर तुमचो एकूच शर्मा पुरो फादर आमकां जिवीत भटलो खंय तरी वयची नाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कित्याक म्हणटा म्हणून तुमी सांगचें सारकें आसा म्हणून तिका प्रूव करता तुमी फटी मारता सारकें आसा देवाक जावं अर्गा म्हजी जिवीक सुम्याक समर्पण दिलां आनी समर्पण दितलो देखून 14 lakhs पॅकेज म्हाका एका वर्साक गोंयांत CEO जावन म्हाका MNCंत काम मेळ्ळें हांवें सांगलें आय लव माय प्रिस्टहूड आय लव माय जीसस सुम्या खातीर सगळें पूण आज म्हाका देवान म्हाका कांयच उणें करना सगळें दिलां देव म्हाका राखता आनी सांबाळटा तुवें पळयता म्हाका एक दीस 1 मिनटाचो लेट आयला ना उठयता म्हाका जागयता म्हाका आनी तो म्हाका हाडटा कित्याक तो तुमचो मोग करता देखून म्हाका हांगासर हाडटा परतून येता देखून तुमचे बेश्टें विचारता हांव जाणा तुमी म्हज्या रागार ना ते राग आसा तुमकां म्हणजेर ना प्रेज गॉड हालेलुया 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 हांव कोण समजून येता देव कोण समजूंक आमकां सुलभ जाता कळ्ळें तुमकां इफ यू अंडरस्टँड हू एम आय देन यू कम टू नो हू गॉड इज जरी तर म्हाका म्हजी वळख ना देवाची वळख केन्नाच म्हाका मेळची ना म्हाका हांव सोदिना देवाक सोदून कांयच फायदो ना ओके चड मेळचो ना आनी हाचो तुमकां सारको उपयोग करून हांव शिकोवंक ना कितें तरी म्हाका उणें भोगलें कशें म्हाका भोगता आनी कितें तुमकां दिवंक जाय आसलें तें गरजेचें सगळें आमी दिवंक ना कशें म्हाका दिसता देखून पार्ट 2 हांगासर पार्ट 1 हू आर यू तूं कोण आन्सर देवाची रचना मागीर देवाची भुरगीं येस
we are image of God. Okay. And God has made you the masterpiece. Masterpiece जाणा तुम्ही काजराची केक करतात ना टाक मास्टरपीस वयर आसा मागीर कुंभारा दिसा थंयसरी कितें आसा एक बरे कालसांनी उंडो आसा आनी टाक्क ते ओडता MC ओडता कोणी ओडटा ते मागीर कॉन्फिडंटली ते पडटा ते तेच मास्टरपीस म्हणटात त्या भाशेन सोबीत बेस्ट कॉन्सन्ट्रेटेड मास्टरपीस देखून काल म्हणटलो म्हाका दिसता काल पोर कितें म्हणटलो 140 140 करोड लोक भारतांत आसा पूण एकल्याचें काम इम्प्रेशन आनी एकल्या भशेन ना जाल्यार जाल्यार त्रासा पडपाचें आमचे पयशे बसपाचे की आमी देवा कार्य ना ओके म्हजो मोबायल ओपन करतना म्हाका बोट घालता कित्याक हांव ड्रायव्हिंग करतना कॉल येयला लेफ्टान प्रेस करीत जाता म्हणून तुजें बोट थंय काम इम्प्रेशन तुमी कोणी बोट लायता ओपन जायना देवान एक लायक एक मास्टर पीस करता आसा वी शूड लव अवर सेल्स आमी आमचोच मोग करूंक जाय तेन्नाच पयला मोग करूंक आमी सुरू केल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुज्या सवालाक आनी कितें जावपाक जाय तूं कोण Who are you? तुझं वळखा नाही तुझं वळखा नाही सांगा गट्ट सांग मोठ्याने सांगा गट्ट सांगा आय एम हांव आय एम तुम्ही जन्माला तक्षण ना तुम्ही एक नाव दिला नाही कोणी दिला तुम्ही दिला हेरान दिला तुका कोणी नाव दिला दुसऱ्याने दिला ना तर नाव तुझे नाही ते दुसऱ्याने दिले तुझे म्हणले काय नाव झिरो हॅलो नाव तुझे नाही तू क्रिस्ता म्हणून माझा जन्मालाय या भावार्थांत त्या आवय बापायक तुम्हें सांगले की यू शुड बी माय मम्मी यू शुड बी माय डॅडी गुगल वचून आय वॉन्ट ए मम्मी मेळटा तुका आय वॉन्ट ए डॅडी मेळटा तुका तशें केलें तें जल्माच्या आदी देवान दिला तुका कोणें दिला तुका कोणाची भुरगीं आवय आनी बापूय म्हाका मेळ्ळात आवय बायली ती हांवें चूज करूंक ना देखून हांव तांचो न्हय पूण तांकां देवान म्हाका दिला तांकां विधेय जाय खालचो जालो क्लियर मागीर तिसऱ्यान आमी क्रिस्तांव भावार्थ कोणें दिला आमकां आमी चूज केला ते म्हणटात आजकाल संवसारांत म्हणटात प्रत्येक जाण भारतांत म्हणटात 2 things वी आर स्लेव्स ऑफ एक जल्माचो धर्म आनी थोडे म्हणटात आतां मातशें डिफिकल्ट सांगूंक गोंयांत कितें घडटा जाणा तुमी पॉलिटिशियनाचें दुसरें पॉलिटिकल पार्टी जल्माचो 2 संख्या आमी घेवन येता आमी एक आमचो धर्म दुसरी पॉलिटिकल पार्टी आतां पॉलिटिकल पार्टी हांगा आसलो थंय हांगा कुर्सालाक एक म्हणटा आनी आनी कितें म्हणटा ताका सोडया ओके देखून आमकां 2 संख्या आमी एक सांगत इज ट्रू ही सांगत ट्रू आमकां एक धर्म आसा जेजून आमकां ह्या कुटुंबांत कॅथोलीक कुटुंबांत आमकां जल्म हाडला म्हणटा आसतना आमी सिलेक्ट करूं ना कोणेंय आमकां दिला देवान आमकां दिला वयवाना आतां आमकां शिकप कोणें दिला आमी शिकल्या कोणेंय शिकयला आमकां न्हेसचे कपडे हांवेंच केल्यात हांवेंच रूख रोवन हांवेंच कॉटन काडना हांवेंच केलें ना कोणेंय केलें म्हणटा आसतना म्हजें म्हणलें कितें ना सांग सर हॅलो हांव कोण देवाचेरच ना कोणें म्हाका सांगला ताणें सांगलें कोणें सांगला कॅटेकिझम दोतोर आतां चुया आमकां दोतोरांनी कितें शिकयतात देव जावन आसा देव जावन आसा मोग समजून घेयात हांगा बोर्ड ना असो संवसार आसा ना ग्लोब असो संवसार आसा कसो रावंड आसा स्क्वेअर आसा रावंड आसा असो रावंड आसा संवसाराचे वयर कोण आसा देव आसा न्हू देवान संवसार रचलो हांगासर जी आसा जी फॉर गॉड गॉड आसा आनी ताणें संवसार रचला निमाणें ताणें ह्या संवसारा भितर अशें देवान
जी गॉड एकल्यार आसला. कोणाक आसला? मनशाक आसला. म्हाका आसला, मनशाक आसला. कळ्ळें तुमी? अशें रावंड आसा संवसार, ताजे वयर देव आसा. जी इज देर. जी तो न्हू अल्जेब्रा मॅथ्स कळटा तुमकां न्हू अशें स्ट्रेट लायन हांगासर जी तो हांगासर मी ऑर मॅन मनशाक आसला. ओके म्हाका आसला आनी रस्त्यार म्हाका थोडी जाणवाय आसली नातली. आतां अनेक लायन येता ह्या अवधान. ही कोण म्हजे खातीर देवान सट्टांक रचला. म्हज्या आवय बापायक, भाव भयणाक, म्हज्या फ्रेंड्सांक, म्हज्या कुटुंबाच्यांक, म्हज्या शेजारच्यांक, म्हज्या टिचरांक, आजकांक सगळें म्हज्या खातीर आसता. झाडां, रूख, उदक, वारें, मोळब, चंद्र सगळें म्हज्या खातीर. सो जी क्रिएटेड द वर्ल्ड. जी मनशाक असले GM आनी हांगासर O अदर्स सगळे वस्तू म्हज्या खातीर देवार आसतात. आज तुमकां पळोवन देवाक अर्घ घालता कित्याक म्हज्या खातीर तुमकां आनी पळोवच्या खातीर देवान तुमकां आसतात. म्हाका लागून म्हज्या बाबा खातीर. ती अंडरस्टँड? समजलें तर? देखून आमी कोणाचेर रागा जावं नजो कित्याक म्हज्या आवय कसलीय जावं दी, म्हजो बापूय कसलोय जावं दी, देवान म्हाका लागून ताका आसता आनी म्हाका दिला. देखून हांव रागा जावचें न्ही कोणाचेर, कोणाची मसरां करचीं न्ही, संतोश पावचें. GM आनी O. ओके आतां जी हांवें पळयला मनशान पळयला देवाक ना. आतां मनीस हांव म्हाका O अदर्स जावं पुरो म्हजी माय बाय आवय बापाय, जावं पुरो म्हजी मालगाडी ग्रॅनी व्हडली माय आनी कोण आसा जाल्यार, आनी सिस्टर फादर कॅटेकिझम टिचर दोतोर टिचर तांणी सांगला देर इज वन जी. येस सारकें तुमी गट्टी सांगात मोठ्यान सांगात. देर इज वन जी कॉल्ड गॉड. आतां हांगासर दुसऱ्यांनी म्हाका सांगला थंय देव आसा म्हणून न्ही, आनी थंय जावन तो देव हांव वळखता एम. ओके आतां म्हाका लागून देवान सगळें रचलां. देखून हांव ड्रायव्हिंग करता आसतना हांव झाडां पळयतां, उदक पळयतां, फुलां पळयतां आनी देवाक अर्घ दितां. आनी मी सांगता बसून आसला म्हणटा अरे म्हजो डॅडी, म्हजो पापा, म्हजो देव ताणें रचला, हांवें तें पळोवंक जाय आनी संतोश पावोंक जाय. ह्या म्हज्या पुतान पळोवंक जाय, संतोश पावोंक जाय आनी देवाक अर्घ दितां. वाव सो ब्युटिफूल द सिनरीज, सो ब्युटिफूल द ट्रीज आसा. देखून म्हाका मनशाक दुसऱ्यांनी सांगला देव म्हणून. आतां आमी टोटल केलें. द ट्रायंगल टोटल इज एम मी, म्हाका म्हज्या खातीर दुसरी O ताणें सांगला गॉड. सो वॉट द 3 letters stands for? MOG. देवान संवसार रचलो, मागीर म्हाका रचलो, हर एकल्यान म्हाका रचलो, तुमकां रचलो, हर एकल्यान रचलो. देवान जी म्हाका रचलो मॅन, आनी म्हज्या खातीर सगळो संवसार रचून म्हाका कितें जाय सगळें रचला. O अदर्स मनजाती, सुकणी, वारें, पावस, थंडाई, गरमी, फळां, फुलां सगळें रचलां. आवय बापूय, भाव भयण, फ्रेंड सगळें रचलां. देखून देर इज नो रिजन ताका लागून केन्ना ताजेर रागा जावं नजो कित्याक देवान म्हजे खातीर रचलां संतोश पावलो. आनी भगवान पावलो म्हणटा रिजॉयस इन द लॉर्ड, रिजॉयस इन द लॉर्ड. कंप्लेन करून आसता कंप्लेन करनाका, बगर तूं संतोश पाव देवाक अर्घ. कित्याक देवान म्हजे खातीर आसता. आतां म्हजे खातीर देवार आसता आसतना ताणें म्हाका सांगला थंयसर देव आसा म्हणून सांगला. देखून मनीस दुसरी आनी देवा ते म्हजो संबंद. देव आतां म्हजो मोग करता. सो ट्रायंगल टोटल इज नॉट 180 पण MOG मोग. देखून देव जावन आसा मोग म्हणून this is explanation. Praise the Lord. Hallelujah. 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 You can just उत्तर मानू नहीं ते देव म्हणा मोग म्हणून. This is the explanation I got from my Lord. जसं म्हाका कळप गेलें देवा तो मोग कसलो मोग तुम्हाला सांग. कुर्सा मेरे तुलोच मोग काबार जालो ना. संवसार सुरवेतानच मोग आसलो. देव आसलो रचले, म्हाकाय रचलो, म्हज्या खातीर हांवें जल्माचे पयलीं सगळें रचलां. म्हज्या आवय बापाय, भाव भयण सगळें रचलां, उपरांत रचलां, आतांय रचून आसा.
एक धाकटे सगळं व्हडलो सांगलें तुमकां हांवें एक धाकटे भुरगे घेता आसतना भुरग्याची आंच कशी घेता माथ्या चुरमा घेता बेसांव दिता कित्याक आमी सांगार आमकां येत न्ही का बेसांव दिवची आमचो हात पवित्र केला बेसांव ते आमचें काम आनी पळय पुस्तक म्हणटा दादल्यानो बेसांव दियात शिराप न्हय व्हडानो बेसांव दियात शिराप न्हय आतां आमी एकात्मी घडये म्हणटा आसतना आमी बेसांव दिवचें एक भुरगें आजून पासून देव रचून आसा सगळें देवान रचला आनी देवा उद्देशी देव म्हजो मोग म्हाका दाखयता सो MOG हांव हेर आनी देव आतां देव तांचे उद्देशी हेरां उद्देशी म्हाका मेळ्ळे देखून हांव आतां डायरेक्ट देवा ते कम्युनिकेट करता तांचे खातीर देवाक दिन वाचता आनी गान घेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सो देव जावन आसा कुड्डो केप्पो म्हाका लायकना हॅलो देव खंय आसता देव खंय आसा ना आज कितें म्हणलें तुमी देव म्हणाले देव म्हणाले मोग गॉड इज लव इज गॉड आनी खंय मोग आसा थंयसर देव आसा कित्याक देवाचें नांव मोग देवाचें नांव मोग आतां बाबसाहेब फ्रांसीस म्हणटा द नेम ऑफ गॉड इज मर्सी काकुर्त ओके वेलकम लुकाचो 6 अध्याय 32 वयल्यान वाचूंक मेळटा 28 ते 32 वाचूंक मेळटा देव जावन आसा काकुर्ता जशें हांव पास पळयला तशें तुमी काकुर्ता जाय देखून काकुर्तीचें वर्स बाबसाहेबान एनावन्स केल्लें देखून म्हाका न्हू आमी उडासोंक जाय म्हाका रिजन ना कित्याक हांवें रागार जावंक जाय कित्याक कंप्लेन करूंक जाय कित्याक दुसोवंक जाय कित्याक जजमेंट दीस जाय कित्याक हांवें 1 2 3 4 7 8 12 15 कित्याक करूंक जाय कांयच ना ताका आसता म्हजे खातीर देखून सगळें आसा तशें विल्ला देखून सकाळीं म्हणटलो मनशां देवार रचला आनी एक अवगुण ताका आयलात बरे गुणी आयलात बरे गुण मात्र पळया अवगुण सोडया ताका बक्षिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां संवसार कोणाचो बरें देवाचो भायर सामकें सांगू देवाचो म्हणून व्हेरी गूड 10 पॉयंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन तुवें बांदिल्लें घर कोणाचें तुवें बांदिल्लें घर कोणाचें तुवें पयशे दिवन 7 लाख दिवन 8 लाख दिवन तुवें वॅगनार घेतलाय तुजी गाडी कोणाची 15 लाख दिवन तुवें कितें घेतलें पळय म्हाका एक दीस एक मेसेज व्हॉट्सएप मेसेज आयली वाचली हांवें फायनली आय हॅव बॉट BMW आय एम व्हेरी हॅपी म्हणून I have bought what? BMW. Wow, BMW चे मॉल करोड वयर वता न्हू मोर दॅन क्रोर सारके मॉल जावन नको हांव नेना एका तेंपार 1 crore 4 lakhs आसले आतां कितले म्हाका खबर ना एक्झॅक्टली कितले हांव व्हेरी हॅपी मागीर सकयल बरयला BMW बिस्लेरी मिनरल वॉटर बिस्लेरी मिनरल वॉटर BMW 20 रुपये दिवन उदक घेतला पिवपाचें सो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जायते फावटी आमची जिणेंत अशेंच घडटा देव म्हणा मोग पूण वेळ पावता आसतना देव केप्पो कुड्डो मागणा आयकना तशें जाता एनिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमी बारी एक्टीव आसा आज स्पेशल स्पिरीट आसा खबर ना म्हाका आज लास्ट रिट्रीट आसा म्हणून गी बरें घरा वयता म्हणून गी और तुमी रेती बरी कितें काय खबर ना तिनी वय म्हणून आमी मुंदर या फुडें या गी ओके आतां तुमी गाडी काडून गेली की कोणाचें नांवार आसा म्हजें नांवार आसा ना गाडी कोणाची गाडी कोणाची देवा तुजी गाडी जाय देवा तुजी गाडी जाय देवा तुजें स्कूटर जाय केन्ना पेट्रोल काबार जाला म्हणून देवाक जाय देवाचो वर पेट्रोल फूल करून परत न्ही कितें शेत जाता आसता केन्ना अनुभव देखून आतां देवा तुजी गाडी जाय ती सुवात आसा तुजी इतली एकर्स ऑफ लँड जावं कसलीय लँड जावन दी तुवें मोला घेतला तुजें फ्लॅट तें कोणाचें नांवार आसा आमच्या नांवार आसा कोणाचें तें तुज्या नांवार आसा तुज्या नांवार आसा डॉक्युमेंट तुज्या नांवार आसा टॅक्स तूं भरता इलेक्ट्रिसिटी बील तूं भरता टेलिफोन बील तुज्या नांवार येता घर कोणाचें एक पावटी एकलो
भिकारी देवा लागीं मागूंक लागलो की देवा म्हाका 50,000 रुपया जाय 50,000 रुपया जाय आनी देवा काका चिटी बरयता आनी पोस्ट बॉक्सान घालता आतां एक पडी चीट बरयली 2 पडी बरयली 10 पडी बरयली 20 पडी बरयली तेच चीट आनी कितें तें पोस्ट कार्ड वाचूंक मेळटा न्हू सेम एड्रेस सेम मॅटर सेम कंटेंट आनी द सेम स्टॅम्प 15 पैसे एक कार्ड एक दीस ते पोस्टमॅनान वाचलें नेक्स्ट टायम तेंच म्हाजें देवा म्हाका 50,000 रुपया दी देवा म्हाका 50,000 रुपया दी म्हाका गरज आसा मातशें बरोवन पोस्ट घालता तें आसा आतां एक दीस पोस्टमॅनान चिंतलें की आमी अशें करया सोपटाक आपयलें पोस्ट ऑफिसान आपयलें आनी तो मनीस चिटी बरयता देवाक आमी खंय व्हरून चिटी दिवची खंयचो देवाचो एड्रेस ना म्हणून आमी एक काम करया सकल पयशे एकठो करया आनी 25,000 जर एकठांय करून ताका दिवया कितें करया 25,000 एकठांय करया ताका दिवया सगळे पोस्ट मास्टर पोस्टमॅन आनी ते सगळे वॉटेवर 25,000 ताका दिले ताणें मागले कितले 50,000 ताका भारी खुशी जाली देवान म्हाका 25,000 धाडलात म्हणून पूण परतो हांवें चीट घातली न्ही तातूंत बरयलें गे देवा तूं धाडटा आसतना तूं पोस्टमॅनाक धाडनाका तुवें 50 धाडले 25 भितर घालात ते 25 म्हाका दिलात आनी धाडटा जाल्यार म्हाका स्ट्रेट अवे म्हाका म्हज्या एकाउंटाक घाल म्हज्या वॉट्सॅप नंबरार पयशे घाल ते एकाउंट आसा ताचेर घाल ताका धाडनाका तूं 25,000 रुपया ताणें भितर घातला ताणें खायले 25,000 रुपया म्हणून जायते म्हणजे आमी तशें सगळें देवाचें भितर गेल्या उपरांत वांटो करता आसतना हे म्हजे पापा म्हाका वांटो दी मुजे तुजें कांय नाका सर मुजे वयवना जस्ट हांसो मात सिरियस घेनाका पूण एके फुडें शांतीन भेटता पडटा सारकें जाता पूण घरा गेले म्हणटा आसतना एके फुडें कंटेंप्लर जाता म्हजें म्हणटा 3 संत तुमकां सांगूंक सोदता इतलेंच कांय ना इतलो वगत तुमचो घेतलो हांवें हांसोंक तुमी जिवाड आसात उबेर आसात आज पवित्र आत्म्यान भरलात तुमकां पवित्र आत्म्यान तुमकां अभिशेक केला तुमकां पवित्र आत्म्यान अभिशेक केला देखून 3 वस्तू तुमच्या मुखार दवरता हाचेर इल्लो नियाळ आमी करया पयलो वायट तुमी सांगल्यार आतां 3 संती म्हणटा आसतना पयली सुवात 3 संत्यो आमी आमच्या जिणेंतले काडल्यो जाल्यार आमी कोणूच न्हय ह्या संवसारांत हे 3 संती सांगता तुमी जेवण विश्वास आनी न्हीद ना कितें 3 वस्तू काडले जाल्यार आमी कोणूच न्हय वी आर नो रायट टू लिव ऑन दिस अर्थ नथिंग बिलॉंग्स टू अस कितें तें पर्सन प्लेसीस थिंग्स मनशां वस्तू आनी पर्सन आनी जागे सुवातेर इल्लें एक्सप्लेनेशन तुमकां समजुचे खातीर आतां पयल्या सुवातेर तुमी आज फायनल डे फाल्यां दनपारां 12 वरां जेवल्या उपरांत 2 वरां 1 वरां जेवल्या उपरांत 2 वरां तुमी हांगा वचोंक जाय ना ही सुवात तुमची स्टेशनार वयतात कितलो वगत रावूंक जाता तुमच्या थंयसर कितलो वेळ रावूंक जाता अर्द घंटो 1 घंटो ट्रेन येता म्हणसर ती सुवात तुमची ट्रेनी भितर गेल्यार ती ट्रेन तुमची पावल्या देव सकयल म्हणटात पळय ना आमकां ट्रेन क्लीन करता देव सकयल मागीर तुमी रिक्षा धरली परतून देवल्यात बस धरली परतून देवल्यात तुमची गाडी आयली पण व्हरून तुमकां परतून देवल्यात पळय तुमचें कांय तुमचें न्हय ती वस्तू तुमचें न्हय एक मोबायल उलयलो यूज जालो पडलो फुटलो उदकांत पडलो तो तुमचो न्हय समजलो तुमी वस्तू तुमची न्हय आनी सारकें एक लॉ स्टुडंट कशें उलयता जाल्यार हांव आमचें घर एका सुवातेर बांदलां तें आमच्या नांवार आसा संवसार देवाचो पूण दिला एक एडमिनिस्ट्रेटराक तो जावन आसा सरकार सो आमचो जागो सरकाराचो पूण हांवें तो तातूंत फळ खावंक जाय बांय बांदयत आमी घर बांदयत आमी दुरी घालयत दोरो बांदयत झाडपाला कितें घालयत तो म्हजो पूण त्या फावंडेशन सकल 3 फिटा उपरांत तो तुजो न्हय सरकाराचो फावंडेशन सकल 3 फीट मात तुजो फावंडेशन सकल 3 फीट मात्र तुजो ताजे सकल सरकार आसा ताका अधिकार आसा देखून तुज्या घराच्या पंगलान आज ट्रेन वयता कित्याक
म्हाका म्हणजे बरो हरता फोडटा ना करनाका जायना कित्याक तुजे फकत 3 फीट मात्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. चिंता तुम्ही आता बस स्टँडार गेलात रावला तरी सगळे कोण तुम्ही विचारता तूं कितें करताय हांव बेश्टो रावता हांगा रावना का तूं आमी बस स्टँड क्लोज करता बस सो आनी खंय रावला तुमी दरेजडी गेलात शिशोरा गेलात तूं कितें हांगाच रावलाय तूं हो जागो तुजो न्ही वच तुज्या घरात आमचें म्हणलें कांयच ना जागो ना. प्लेसीस पर्सन्स अँड थिंग्स प्लेसीस आमचें म्हणलें कांयच ना आमचें म्हणलें कांयच ना. निमाण व्हरतात आमकां घालतात 100 फीट फोंड्यांत ना तें आमचें तें कोणेंय दिल्लें कोणेंय कोणलो जागो आमकां थंय घालतात आमचें म्हणलें कांयच ना. देर इज नो प्लेस दॅट वीच आय कॅन से दीस इज माय. तो जागो ना हांवें सांगूंक येता हो म्हजो टेम्पररी येस पूण म्हजें म्हणलें जागे ना तें. थोडे म्हणटात एक बरी गरजेंत म्हज्या फिगेचें म्हणलें आसा एक 500 फुडें या मागीर ती सांगता कितें जाता फुडें येना मीस सारकें हांव फादर हांगा बसला मात्र म्हाका मीस आयकला बसलो मात्र म्हाका मीस आयकला बसून जायना फादर म्हणून जागो आमकां इतलें अटॅच जाता आमी पूण तो आमचो न्ही पूण गड धर नासता आमी गड धर नासता. समजला तुमी हांगा उबे रावल्यार सकल वच थंय उबे रावल्यार हांगा कितें आसा मुखार वच मुखार वच मुखार वच पळय ना आमचें म्हणलें कांय ना. आमच्या घरांत बसून कितलो तेंप आमी घरांत रावतले कितलो तेंप आमचें म्हणलें कांयच ना आमचो जागो न्ही तो आमचो जागो न्ही तो. तुमी सांगला भशेन देवान दिला बांदला पूण एक दीस दर्शनाक वचूंक जाय आमचो जागो न्ही तो. पर्सन प्लेसीस अँड पर्सन्स. आतां चिंतया तो म्हजो घोव ती म्हजी बायल ती म्हजी भुरगीं ती म्हजी आवय बापूय ती म्हजी फ्रेंड्स आनी वी अटॅच टू दॅम तांचे ते आमी एक जावन आसा. आनी केन्ना त्या मनशाक आमी इतलो मोग करता आजकाल मनीस प्लास्टीक न्हू प्लास्टीक आर्टिफिशियल मनशां मुखार मात्र फाटल्यान अशें स्टॉप फकत आमकां एर होस्टेस नासल्या आतां सकयल मनशां जातात तांचे तांचे शिकलात आमी सगळे एर होस्टेस गगन सकयल तशें देखून आजकाल सगळे न्ही सोडा आमकां आज मेळटा आर्टिफिशियल पीपल मनशाची गॅरंटी कांयच ना. बट आतां मनशां आमकां तो फ्रेंड ती म्हजी ती माय ती म्हजी आकय म्हजो बाप्पो मावशी आनी कितें आनी जायते आमी म्हणटा बट खंयच्याची गॅरंटी आमकां ना. खंयच्याय घडये म्हाका ही पिडा आयल्यार म्हाका काणकोण जाता ताका पिडा आसा ताका एड्स पिडा आसा कोणी ताका पळोवंक वचना ताका कोरोना आयला कोणी पळोवंक वचना म्हजी मनशां म्हणली ना हॅलो एग्जाम्पल मात्र तुवें कश्टांत आसाय तूं लॉसांत आसाय तूं लजेसांत पडलाय तुका सांगात दिवंक ना तुजें नांव पिड्यार करूंक तुका वाऱ्या उबोवंक वॉट्सॅप आसा उठलें करतात ती तोंडांत ती सांगतात वॉट्सॅपार घालतात मोबायल उलयतात तुजी म्हणली मनशां तुजी न्हय. एक वेळी आवय रागायला म्हणटा तूं जॉल मारता तुजी गोमटी शीट घेवन हांवें तुका डस्टबिनान घाला बरो आसतलें म्हणून. एक वेळी बापाय म्हणटा तुका आवड शीत हांवें बोर्डींग घालूंक जाय आसलें बापाय आवय म्हणना ती म्हणटा रागाक जावन पळय बेजारे जावन पळय ताचो कितें अर्थ आसा कित्याक म्हणल्यार तूं म्हजो न्हय तूं म्हजो न्हय तूं म्हजो न्हय तूं बरो आसा सगळें बरें आसा इल्लेशें केव केव आसलें ठाव बाव गांठ पडटा मागीर आमी देखून मनशां आमची न्हय देवान दिलात आनी देवा जावरका पूण तें म्हजेर आसा हाव आय कीप माय रिलेशनशीप दॅट कीप्स मी गोईंग. म्हजेर हुंदर आसा कशें हांव मनशां जियेता कशें उलयता कशें हांव म्हजी बरी सांबाळून आसा कशें म्हजी जिवितान सांगता हांव प्रेजेंट करना आसा आनी प्रेजेंटा प्रमाणे ती म्हाका मान दिता खालतो जाता तांकां खुशी रागार आसा म्हाका पयसो जाता म्हाकाय रागान उलयतात म्हणटा आसतना मनशां पोके मनशां पोको माय भितर कांय ना पोकळे ओके क्वेश्चन्स प्लेसीस जाले नेक्स्ट पर्सन जालें आतां थिंग्स वस्तू खंयची वस्तू आमची सगळी आमी काण गेल्ली आमी जोडली हांवें मोटरसायकल काण घेता आतां होम मिनिस्टर कितें म्हणटा अमित शाह 15 वर्सांच्यानी मुकली गाडी स्क्रॅप कितें एका बुलडोजर 15 घाल ती काबार करूंक जाय 15 वर्सां उपरांत नो गॅरंटी हांवें पयशे दिल्यात आज म्हजी मोटर चलयता म्हजी गाडी चलयता पुलीस म्हणटा हांगा सकलो ते डॉक्युमेंट दाखय अरे हांवें पयशे दिल्यात
हांवें पयशे दिला गाडयेक, हांवें पेट्रोल घाला, हांव ड्रायव्हिंग करता आनी म्हाका स्टॉप करना. प्रूव कर ती गाडी तुजी. यू प्रूव मी दीस इज युअर व्हेकल. चड उलयल्यार पडले फायन 2000 रुपया. आनी कितें फायन घालता आनी ताका तापयलो, ताका राग जाल्यार आनी 1,500 रुपया 4500. तूं कितें तुका सगळी सारकें जाल्यार कसलो ऑफिसर तूं आनी 2 रुपया. हॅलो वैवना वैवना थोडे अनुभव आसा, थोडे अनुभव आसा आयकता थोडे वाचला. इल्ले घट उलयले ते पयशे चोडोनूच वयतात आनी आमी पे करीचे नासलो कोर्टा मुखार आमी प्रूव करूंक जाय. तशें म्हणटा आसतना वस्तू आमचें न्हय, वस्तू आमचें न्हय. एक दीस म्हज्या ऑफिसांत एकलो म्हजो फिरगस घाल आयलो, बोटी घाल आयिल्लो आनी म्हज्या उलयता फाल्यां 1 मिनट म्हणून बरें म्हणून उलय म्हणून. आनी भयण रडटा 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 रडटा. जालें कितें, भाव काल आयिल्लो, आज म्हाका विजीट करून आयलो तो, आनी ताका एक मोबायल हाडलो. मोबायल हाडलो तेन्ना एक एक्सपेन्सीव मोबायल 40,000 60,000 मोबायल. बरो भयणी एकच भयण एक मोबायल हाडलो आनी तो मोबायल टाकता सकलो पडलो, फुटलो, नॉन फंक्शनल जायना. ते रडटा. मागीर हांव विचारलें कित्याक तुका नवो हाडटा, तुका दिता, रडा नाका म्हणटा, कित्याक काम जालें तुका, कितें जालें विचार. म्हणून म्हाका कांय मोबायल हाडलो, फुटलो खंय, ताका नवो हाडटा म्हणून. इतलें रडटा कितें, एका मोबायलाक इतलें रडटा कितें, आनी तूं नवो मोबायल हाडटा म्हणटा सगळें रडटा कितें. आनी वस्तू खातीर आमी रडटा. पूण वस्तू आमचे ते आज कांगेले मोबायल पयलीं 1 वर्स गॅरंटी आसली, मागीर 6 म्हयने जाले, 3 म्हयने जाले, आतां नो गॅरंटी. देखून एकलो म्हणलो खंय हांवें काजार जाला सायबा, कसले प्रॉब्लेम्स, कितलें केल्यारय आमचें काजार सारकें वचना. ताका विचार तुजी बायल खंयची, चायनाची, ताची गॅरंटी ना मारो खंय. जोक चायनाची आमकां येता नो गॅरंटी. म्हणटा आसतना पर्सन, प्लेसीस, थिंग्स, वस्तू, मनशां आनी स्वात, हे 3 तुमचे काडून घालात आनी तुमी कांयच ना. यू नथींग. नथींग. तर नथींग बिलोंग्स टू यू. तुजें म्हणल्यार कांयच ना. सुवात ना, खंय सरी बरोबर तुजी सुवात न्हय ती. तुजे वस्तू कितें आसात ते तुजे न्हय त्यो. खंयचे वखदा कितें नांव आसता ताका तुजे न्हय त्यो. मागीर मनशां आज बरीं आसात, फाल्यां आमकां कळना. देखून हे 3 वस्तू तुमी जर काण तुमच्या जिवितांत घातले मागीर एकटाची मास गरज पडटा. पार्ट 2 हांव तुमकां आपण व्हरता देवाच्या उतर. तो तुमकां वस्तू दिता, तो तुमकां जागे दिता आनी तो तुमकां मनशां दिता. बरीं मनशां सगळ्यांत तुमी आसतना हाचे. आनी हांव सांगता तुमकां जरी तर हो तुमकां नियाळ दिना कितें तरी म्हाका उणें पडपाक लक्ष लागता. देखून हाची वळख तुमकां करिता. आतां तुमी कितें करचें म्हण सांगल्यार म्हाका सांगूंक जाय 3 तुमकां कितेंय पवित्र पुस्तकांतलें नव्या टेस्टमेंटांतलें, नव्या करारांतलें कितें उड आसता, एनी इन्सिडेंट खंयचेय जेजू विशांत आनी हांगासर आसलें म्हाका तुमी सांगूंक जाय. नंबर 1 कोण सांगता? खंयचोय गॉस्पल जावन दी मागीर पळया. म्हाका इन्सिडेंट सांगात. खंयचें एक पवित्र पुस्तकांत आसलें म्हाका सांगात. एक पिक्चर अशें, एक वपार कशें. येस येस. ओके ओके. जेजू थंयसर सगळी रात आमी वावर केलो आनी आमकां कांयच मेळोंक ना. जेजू म्हणटा तुजें झाड तुज्या वाड्याच्या, तुज्या दोणीच्या उजवान घाल. आनी इतली मास्टर ताका मेळटा 156 53 मास्टर ताका मेळटा. ताका उडोवंक जायना. देखून तूं शेजारच्या दुसऱ्याक म्हाका आपयता, दुसऱ्या दर्जाक आपयता, मास्टर दर्जाक आपयता आनी म्हणटा म्हाका हेल्प करा. आनी पेद्र सोडटा आनी पेंगटा बांदता. जेजू म्हणटा सोमी हांव मेळटा पयसर पयसर तूं भाग्यवंत, हांव हे पातकी. ओके. ते एक सीन पळय. करेक्ट. जायते मास्टर मेळटा ताका. सोम्या तूं सांगता जाल्यार हांव घालता, झाड घालता. जायते मास्टर मेळटा ताका. आनी उपरांत तो आपल्या पात्रां वळखता. तूं मुयेंतान पयसोच, कित्याक तूं पवित्र, तूं भाग्यवंत, तूं देव. मुयेंतान पयसर हांव हे पातकी. गुड सीन. ओके. नेक्स्ट. आनी कितें? जेजू दुकरा मास खाता. कितें? 5 इडल्या खाता. 5,000 लोकांक जाय करा.
ओके जशी जोकी सगळ्यांनी सारखे आयकायला मग आयकायला पण तरी असतं जाणार ना म्हणजे मसाला घालून मात्र कधी एक टेस्ट असतो ना टेस्ट असतो ना बेस्ट लोणचेंच घालून जाता टेस्ट ओके 5,000 लोकांक जेजू अजाप करता आनी वाडटा ना ते कितले मसले असल्यो कितले मसले असले 2 की 5 2 की 5 2 मसल्यो आनी कितले उंडे 5 उंडे एक पावटी पातिका जाणटो पातिका म्हातारो बाबी म्हातारो बी अशें मत धर काही आनी तुमी सारकें ऑब्जर्व केल्यार ते 5,000 लोकां वाडचे 2 आयतारा कंटिन्युअस येता आज आयतार जाल्यार आयचे वासापी तेंच नेक्स्ट आयतार तेंच वासा पातिका शर्मा जाता सांगाल काही 2 मसल्यो 5 उंडे घेवन 5,000 लोकांक देवान अजाप कर वाडले कोणाचें साध्य आसा कोणी उबे रावना म्हाका जाता म्हणून बसले नेक्स्ट संडे तेंच वचपाक तुम्ही सारखे पळय ऑब्जर्व करात आमच्या लिदरी गार्डनात 2 आयतार कंटिन्युअस तेंच येता आज आयतारा मिलाक 5,000 लोकांक नेक्स्ट संडे येवचे आयतारा तेंच येता परतून पाती वेगार तो शर्मा म्हातारो पात्रांव जाणटो पात्री आजून केले गेले 2 मसल्यो 5,000 लोकांक ताणें वाटले आनी 12 पांटल्यो भरून दवरल्यो आदले आपली दवरल्यो ना मास्टरांनी ताणें सांगलें 2 मसल्यो 5 उंडे सगळे धदोशी घेवन 12 पांटल्यो 12 दाली थंयसर भरून दवरल्यो आतां ह्या फावटी शर्मा सांगलें 2 मसल्यो 5 उंडे 5,000 लोकांक वाटले तुमकां कोण जाता जाल्यार उबे रावना एकलो उबे रावलो देवाचें एकलो उबे रावलो तूं कशें करता म्हणून सांगलें की ते 12 पांटले उरला आपले ते वाडटा म्हणून ते 12 दाय उरला आपले नासले आनी ते हाडटा आनी वाडटा म्हणून ओके आयकलें तुमी समजलें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांव जोक करना पूण मदें मदें एक जोक मनांत येता तुका सांगया म्हणून सांगून कित्याक तुमकां ती कशी जिवाळ जोर म्हणून तुमी चड जिवाळ आसा देखून आज चड जोक्स नासले कालपण जोक्स नासले कशें जावन ते जावं शकता कितें आमकां देव दुसरें उलयता जाल्यार पळयता तुमी तशी आमी आयकना आसा ओके सो आनी एक पयलें कितें पेद्रून झाड घालचें दुसरें 5,000 लोक वाडचे तिसरें काना नगरांत हो वायन बदलून उदक जालें ना वायन बदलून उदक केलें देवान कुठली म्हणल्यार हांगा जाली आत्तां जाली म्हणल्यार वायन आसलें उदक वायन आसलें उदक जालें उंडो आसलें फातर जालें फातर आसलें उंडो जालो हे देवा म्हणजे कित्याक अजाप कॅन्सल केला बरें आसा पयलीं पुस्तकांतलें कन्फ्युजन उंडो फातर की फातर उंडो आतां वायन उदक की उदक वायन गी सो फुल्ली कन्फ्यूज आतां कितें आतां उदक असलें वायन केल्लें वायन असलें उदक केल्लें आमी नागपूर शिकता आमचें फिलॉसॉफी ग्रॅज्युएशन आनी ब्रदर येतात न्हू एका मागीर बरें चिंतलें आपल्या पुताचें आनी पुता थंडी आसता आसतना घडली गजाल थंडी आसता आसतना कितें असो वायन घेवन एक बाटली वायन ताका ताजे बॅगान घाल आनी ताका कशें पिवंक जाता ब्रदर आसात न्हू फादर आसात न्हू परमिशन मागोवंक जाय कशें पिवंक जाता आनी कितें केलें ताजे बॅगान दवरलें आनी ती बॅग थंय दवरलें दुसरे ब्रदर टण टण क्लीन करता आसतना टण टण आवाज जाता एकलो ब्रदर आनी कापडां हांगा आवाज जाता कितें प्रॉब्लेम आसा कितें प्रॉब्लेम टण टण आसा मागीर एक दीस वॉशिंग केलें स्वीप केलें दुसरे दिसा घातलें आनी पुसलें परत परत आवाज थंयच येता आनी सांगलें ती खेळून गेलो म्हणल्यार आमी कितें तरी एक प्लॅन मांडया म्हणून जाल्यार ओपन केलें पळय वायन बॉटल आसता इल्लो हो पियेलो इल्लो तो पियेलो पूर्ण थंय सोडलो परतून क्लीन करता आसतना परतून टाणटाण आवाज जाता ताणली परतून इल्लो पियेलो तो पियेलो लास्टाक बाटली काबार आतां कितें करचें घडलेली गजाल आज सगळ्यांनी जायते जोक्स आसात सगळ्यांनी जायते जोक्स आसात आनी बरें ब्रदर एक बसा तरी सांगा ब्रदर तुमचे सगळ्यांची जोक्स ना म्हणून सांगा वंडरफूल जोक्स तशें मागीर ताका ते लावय ना थोड्या दिसाक इल्लोसो घे म्हणून सांगून तुका थोड्या आयकल्या तो बारी वचपत आसता तो बारीक आसा तो देखून मागीर निमाणें आतां कितें करचें अरे काबार जालो आतां कितें करचें आतां ताणें सोदला खाली केल्यार कोणाक तरी विचारता तो अशें देखून आमी कितें करया उदक पायप करया तो म्हण उदक बंद जालो प्रॉब्लेम जाता आमी ल्हव अशें कुजनांत रांदतले ना
कितें करया आमी इल्लो विनेगर घालया तातूंत विनेगर घालया आडलो बंद करून दवरलो थोडे दीस आयले ओपन करून पळयता वायन दिसना विनेगर दिसची पडटा कितें दिसची पडटा ताणें आमकांच आपयल्या ह्या दोगांक आपयलें ते फ्रेंड्स ताचे ताणें दर घेतले ताका लागून ओपन करून ताका आपयलें आनी म्हणूंक लागलें हांव कितें सांगू जेरी म्हाका वायन दिलो आतां कितें जालां अशें प्रेज द लॉर्ड व्हडली मिलाग्र जाला वायन असो विनेगर जाला ते दोगी पियेतात ताका फटयतात वायन असलो विनेगर जाला ओके आतां वायन जालें कितें जालें वायन असलो उदक जालें वायन जालें कितें जालें आतां वायन असलो कॉफी जाली ना वायन असलो उदक जालें ओके तो खंयचो भाग ना पूण हांगासर आमकां असो म्हणटा जो आमच्या एकलोच बरें येता वायन असलो उदक जालें म्हणून सांगून न्ही उदक आसलें वायन जालें म्हणजे एकलो बरें येता तुमी खंयचो बायबल वाचतात हांव नेना हांव नको देखून ओके तीन आतां तिनां थंयचे एक मिशन काडया लेट्स कम बॅक येस खंयचे एक मिशन काडया खंयचे एक इन्सिडेंट मिशन काडया उदक असलें वायन की नासली दर्शेंगी और 5,000 लोकां वाटची आतां जेजू 5,000 लोकां वाटता तयार गी ऑलरायट 5,000 लोकांक एक कडेन 4,000 आसा 5,000 आसा पूण जाल्ले गणीत वय ते उपरांत बरयलें आतां चॅप्टर 14 ऑफ माथ्यो 14 अध्याय आनी 13 वर्सां सांग 5,000 लोकांक जेवण हांव वाचता आयका ही खबर आयकातच लास्ट वाचता जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसोवन एक वरें विंगड सुवातेक गेलो पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांत पावलो पांय वाटेन हरिहरीन ताची पार धरून गेलो पाशेन तो दोणी वयलो सुटला देंवताना थंय एकठांय जालो व्हड लोकां जमप देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तान ताणें खूण केली सांज जावन येताना ताचे शिश ताचे सरशी येवन म्हणाले ही एक सुरी सुवात आनी वेळी विचारलो लोकांक दान सोड हडल्यान वचून जेवंक आमकां कांय तरी मेळटा जाल्यार ती पळोवन दिता मला घेवन दितात पूण जेजून तांकां सांगलें ताणें वेची गरज ना तुमीच तांकां कांय तरी खावंक दियात ते ताच्या लागीं म्हणाले आमच्या लागीं हांगा कांयच ना आसा जाल्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो जेजून तांकां म्हणालो ते म्हाका हांगा हाण दिया आनी जेजू आनी लोकांक खाणार वचूंक ताणें ताकीद दिली उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेतल्यो आनी सरकार दीस लावन अर्गां दिली आनी उंडे म्हूण शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले समेस जेवून दादोशी जाले उरलेले कुडक्याची 12 जाली बंद काडली स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातले ओके व्हेरी गूड आतां तुमी हें वाचलें आतां तुमी आतां हांवें काल सांगलें न्ही देवाचें उतर 5 संगती आमकां गोंयच्या आर्चबिशपान सांगलात ताचे परिपत्रांत देवाचें उतर वाचचें सादचें नियाळचें जियोवचें पाळचें जियोवचें आनी लास्टाक परगडचें आमी पयलेंच परगडटा जिवितांत टेस्ट ना देखून थोडे आपले ब्रदर येतात रेतीरे घेतात आनी आमी ब्रदर म्हणटा आनी बरी कामां सुरू करतात मागणी करून आनी कितें करतात मागीर पुस्कन पडटात कित्याक तांणी जियोवंक चाकोवंक नियाळ करूंक वचून वाचला आनी परगट केलें कितेंय म्हळें पुस्क पडटा कळ्ळें तुमकां तुमी जायते ब्रदर अर्दे वाटे वयतात मागीर थंयसर सामको काडटात देवान विचार काडलें वय पूण तांचें काम तांणी करूंक ना देखून आज तुमकां इल्लोसो वेळ 7 मिनटां उरतात 7 मिनटां भितर तुमी आतां कशें तुमी मागणी करता आसतना देवाच्या उतर काणयो मागणी करतात आनी केन्ना तुमी देवाची उतर काणयो मागणी करतात 100% बिलीव मी तुमकां मेळटा देवाची उतर काणयो मागणी करात देवाची उतर काणयो तुमी एकामेकाला उलयात एकामेकाला देवाची उतर कोट करून उलयात देवाक मदें हाडात देवाच्या उतराक मदें हाडात आनी उलयात तुमची उतरां नितळ आसतलीं मन नितळ आसतलें काळीज नितळ आसतलें म्हणजे जिवीत शुद्ध आसतलें जबाबदारी तुमकां पवित्र आत्मा सांबाळटा पयले सुवातेर पयले देवाची कृपा तुमी मागूंक जाय कशें पवित्र आत्मा म्हणजे देवन पयल्या पवित्र आत्म्याक येवन दियात आनी हांव सांगलां तुमकां 5 आत्मा आसात सांगलां पयलो आत्मा म्हजो आत्मा दुसरो
सांगू ना तुमकां खाली तशें म्हणलें पयलीं सांगता तुमकां आमचे कडेन 5-7 आत्मे आसात गुगलाक गेल्या प्रमाणे हे तुमकां गुगलार मेळना युट्यूबार मेळना फेसबुकार मेळना इंस्टाग्रामार मेळना खंय मेळना फादर हेनरीच्या मोटरान मात्र मेळटा आनी ताजे टॉक्स आयकपाक तुमकां मेळटा ऑनलायन ओके पयलो आत्मो देवान म्हाका घाला ताजो आत्मो देवाचो उमेद आसा म्हजो आत्मो म्हाका जाला म्हजो आत्मो गेलो म्हणून हांव मेलो दुसरो आत्मो क्लास टिचर क्लासीक येता टिचर येयल्या कडेन भुरगीं वगेच रावतात शट अप कीप क्वायट वगेच रावतात उलय नाका म्हणटा आसतना कोणाचो आत्मो चलता टिचरीचो बस स्टँडार झगडी आनी कितें जाता आनी केन्ना पुलीस येतात वा 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 आवाज येता कोणाचो आत्मो चलता पुलिसांचो सो म्हजो आत्मो दुसऱ्यांचो आत्मो माय स्पिरीट अदर स्पिरीट तिसरो एक्वायर्ड स्पिरीट मामू आज क्रॉसाक आयला मामू आज काजराक आयला आनी तूं असो म्हणटा मामा कसो आसा मामी येवंक ना बसीर आयले तूं मामा हांगा कितें बसला फुडें बस मामाक 60-90 घालून दियात तो तुज्या लागून येता पुतार हांव बसीर आयला बरो आसा मामी आयलो वता सर चड्ड भांगर घालून बसला बरी न्हेसला ती म्हजी बायल ती मामी ती वच खबर घे आनी हांव बरो आसा खंय तो आयलो स्पिरीट एक्वायर्ड स्पिरीट आपणायलो स्पिरीट आनी आज आमचे हिंदू भाव वेल्ले आत्मे खोटे आत्मे तांचेर काम घेतात आनी आत्म्याक सकत आसा पदवी आसा तो आनीक चॅप्टर तो आनीक विशय विंगड उडोवचो तो जायतो वगत सारकें तुमकां दाखोवन दिता खोट्या आत्म्याक सर्गार जावनात आत्मे मरनात त्या आत्म्याक आपणाचे कडेन येतात आनी ताचे उद्देशी देखून एका ब्रदराक सैतान काडून गेल्ल्याक तो सैतान ताचेर आयलो आनी ताच्या टिमाच्या मेंबरान ताका जिवेशी मारलो आनी ताका 3 फावटी पुरलो ताका एक्झिम केलो 3 फावटी कोणान ताका रेस्ट दिना 3 फावटी ताची बॉडी वयर काडून टेस्ट केली कशें आसा ओके देखून वचन तिसरो आत्मो जावन आसा एक्वायर्ड स्पिरीट आमी घेता तातल्यार तो आमचे भितर येता आनी देखून आमी कितें कितें करता कितें कितें म्हणटा कितें कितें उलयता नाका जावन आमचे कडेन एक्वायर्ड स्पिरीट चवथो जावन आसा तो आज देवान बसलो स्वर्गार बरो हॅप्पी आसलो तो स्वर्गार एकदम हॅप्पी आसलो पूण जालें कितें एक दीस ताका भरलें आनी स्वर्गांतल्यान भायर आयलो परत ताका भितर वचूंक जावना ताचें नांव लुसिफर आनी ताणें चिंतलें आतां देवा विरोध हांवें काम करूंक जाय तो म्हाका भितर सोडिना देवा विरोध म्हजे राजभान हाडूंक जाय देखून देर आर 2 किंगडम्स 2 राज आसात देवाचें राज सैतानाचें राज एका सुत्रान सांगचें जाल्यार तांचे मदें झूज आसा देवाक जाय जेजूक जाय सायबीणमाक जाय सगळीं आमी स्वर्गार गेल्लीं आनी देंवचाराक जाय लुसिफराक जाय कोणें स्वर्गार गेल्लें नाका समजलें तुमकां आतां खंयच्या राजांत तुमी आसात खंयच्या आमी आसा समजून रावचें देवाच्या राजांत शांती समाधान संतोष उल्हास भोगसाणी काकुळतो दया सगळें बरें आनी देंवचाराच्या झगडी मारामारी राग पियोडे पॉजिटिवपण वायट ब्ला 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 ऑल दस थिंग्स आतां खंयच्या राजांत आमी आसा आमी जाणा समजून रावया 2 राज आसात आनी सैतानाची मिसाल एकच कोण्णे स्वर्गार वचून जेजूची मिसाल एकच तुजे सरशी आयल्याक बापा सरशी वचता तुजे सरशी या जेजूक नाका सायबीण मागीर नाका देखून तिणें आमकां मागणें शिकयलां की म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एमपॉर्डाच्या उज्यांतल्यान आमकां निवार आनी समेश्वरांतल्यान चड करून तुज्या काकुळतीची अदीक गरज आसा तांकां खंय शिकयलां आमकां मागणें तिणें दिश्टी पडून आमकां तिणें शिकयलां कित्याक ती पळयता हजारांनी आत्मे एमपॉर्डार येता सो फाटीं येवया म्हजो आत्मो हेराचो आत्मो आपणाचो आत्मो देंवचाराचो आत्मो एग्जाम्पल दिवंक आनी सगळें एक्सप्लेन करूंक मेळना आनी 5वो आत्मो जावन आसा पवित्र आत्मो जेजू म्हणटा म्हजो आत्मो तुमचे थंय आसल्यार करीत अनलेस यू हॅव माय स्पिरीट जेजूचो आत्मो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून हांव म्हणटलो वचन थंयसर 3 रीती मनशां आसात अवेक लिवींग आनी पीपल वीथ लायफ पवित्र आत्म्यान जिवीत तेन्ना आमी आमच्या स्पिरिटान जियेता आंखारी गरजेन जियेता दुसऱ्या आमकां जाल्यार आमी खालते म्हूण चिंता पूण पातकान जियेता तो तसो वो असो तशें जियेता
आनी केदळ आमी नाका जाल्ले बिडी सिगरेट आनी कितें प्लेजर आनी कुडीची संतोश करतात दादूस काय आमी घेता जाल्यार आमकां कितें जाता थंयसर आमकां दुसरो आत्मो आमी आपणायता आनी चवथें सैतान आमकां नाडटा चड नाडना तो एक बरो जाता एक सैतान बरो मनशां बरी मनशां बरी न्ही एक सैतान विस्वास जाल्यार बरें चवथेचें लुसिफराचें कित्याक ताणें सांगलें तें वेची पुताक अरे साहेबा हे आमचें खाण साहेबा हे आमचें खाण कितें करता आमचें खाण वच तुजे बापा लागून सांगलें वना कोणें सांगलें एक तोय बरोस सद्दां न्ही केदाळय न्ही एक फावटी खंय बरो तो लुकाचो 14 लुकाचो 15 अध्याय ह्या काणयेंत वेची पुत्या काणयेंत तो सारको जबाच्या काणयेंत तो सारको देवान ताका धाडलो वच आनी हाका नाड आनी ताजे विश्वास पडले कितलो नाडला रे ताणें सांगलें आपड नाका तो म्हजो तूं ताका ताळण्याक घाल ताका नाड कितेंय कर ताका कश्टा घाल ताका पूण आपड नाका तो म्हजो ताजी परीक्षा करून आसा तूं वच तशें बरें पूण एके फावटी मनीस एक दीस एकलो फादराचें बोट कट जालें अशें हांव विचारलें फादराची फादराची बोटां कितें जालें आनी त्या एका फादरान सांगलें म्हाका तो विकाळ वस्तू पोसता दिवड वगैरे ताजी हॉबी ती म्हाका तुका समजना तें एक फावट कितें जालें आसतलें घास मारलो बोट कट केलें ओके आनी तो कित्याक तो याद जाता तो पाद्र्याक ताजें काम दुसरें दिवडा पोसचें विकाळ दिवडा पोसचें आनी तो म्हणटा की दिवड केदाळाय तुका दुखयना ताका दुखयला मात्र तो तुका दुखयता दिवड रेप्टायल ताका दुखयला मात्र तुका दुखयना ताका केदाळाय दुखयना पूण मनीस ताका दुखयनासतना पाटल्यान येवन इल्लेंसोच पासून जाता वय न्हू देखून चवथो ताका सुरू जाता म्हाका केदाळ पवित्र आत्माचें तें आसा म्हजो आत्मो चलना पेल्याचो आत्मो चलना आपणाचो आत्मो चलना खोटो आत्मो चलना पवित्र आत्मा सगळें आमचें सगळें चलता देखून हांवें ताका सांगलें तुमकां सकाळीं उठल्या म्हणटा आसतना फर्स्ट थिंग यू से गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट आय थँक यू होली स्पिरीट फॉर दीस डे आयच्या दिसा खातीर हांव अर्गां दिता पवित्र आत्म्यान तुज्या सगळो म्हणजे म्हणटा सांगपाचें न्हू पवित्र आत्मा मात्र हे सगळे आत्मे मागीर म्हज्या कांय करून जायना सगळें पवित्र आत्मा चलयता हेरांचें कांय करून जायना म्हाका आय फुल्ली कंट्रोल्ड म्हाका कोटे घालतात आय कॅन बी कवर्ड बाय द होली स्पिरीट कवर करता म्हाका कोणाचें म्हाका आपणाक जायना राती 12 वरां वचूं 4 वरां वचूं 2 वरां उठून म्हजी वाट चलून वचूं कोणाचें म्हाका कांय करूं पवित्र आत्मा आसा मागीर तिसरें आमकां दुसरे आत्मे आमकां केदाळ्यान कांय म्हणना कित्याक तो पवित्र जावन आसा पवित्र आत्मा ताका भियोन धांवता सुर्या मुखार तुजो मोबायल टॉर्च दाखोवन पळय म्हजो सुर्या पळय म्हजो पावर पळय कोण आसतलें न्हू एक वात पेटोवन सुर्या तुजो उजवाड कितें म्हजो उजवाड पळय वात दिवचो कोणी आसतलो न्हू तेच भशेन पवित्र आत्मा आसतना दुसऱ्या आत्मे लागीं येनात सायबीण निश्कळंक आसतना दुसऱ्या आत्म्या लागीं येनात तिजे इल्लो चड वखडात इल्ले चड तेर्स करात ओके मागीर लास्टाक पवित्र आत्मा आसल्या वरवीं आमकां सहज पडटा देखून म्हाका तुमी वाचता आसतना म्हाका कंप्लीट करूंक जावं ना कोणाक कशें जाता म्हणून जाल्यार देव तुमकां आदार दितलो निराशा नाकात देव तुमकां आदार दितलो हांगासर तुमकांच तुमी घालात खंयसर कितें जालें तें एके फावटी तुमचें थंय पान लावून आसना ते शीस तुमी जायात आनी वाचात शीस म्हाका जेजू सांगता ओके तुजे लायक आसा तें म्हाका दी म्हणटा थर्ड म्हाका म्हणटा तुजे लायक कांयच ना दिवंक ताजे उपरांत मागीर जेजू म्हणटा तें बरात आनी दियात एक फावटी तुमी जेजू जायात आनी सांगात बापा हांव तुका अर्गां दिता मागीर सांगात तें बरोवन दवरात अशें तुमचें जिवीत देवाच्या उतरान घालून मागणें करात अर्द घंटो 20 मिनटां 1 घंटो तुमी दिसा दिसपट्टे अशें सांगात बसात आनी सी अ लायफ ब्रायटनेस बरें म्हणटा सगळ्याक आमकां वेळ आसा कितलो टायम तुमी दितात तुमच्या मोबायलाक काजार जातना फादर म्हणटा शर्मा वेळार कितलो टायम तुमी मोबायल दितात तितलो तुमच्या घोवाक दियात कितलो टायम तुमी मोबायल दितात तितलो बायलेक दियात आनी आज हांव म्हणटा कितलो टायम मोबायल दितात ताजे 5 वर 10 टायम जेजू दियात उबे रावात
Naman Maria Victoria Yesus sebagai dasar kami itu sedia sedang sejauh Yesus. Dewa cuma yang cuma sangi carani, apa sahaja carani, mana carani, kampus sahaja semesta carani, am cukup sulit kerana Naman Maria Victoria Yesus sebagai Islam itu sedia manusia before dia mesti changes. Atkan jasnya niradaran cadara pada sejauh lagi kami cuba sebenarnya lihat mereka kafau kerana Naman Maria Victoria Yesus sebenarnya Islam itu sedia manusia before dia mesti changes. Semes Kristen macam semes Yazak macam semes Bawarte semes Katolik azan tanya apa yang jiwit ke semua pendira berjasa semua pendira nanti asal yang jauh semes senjam yang jauh semes tiga memang bagan kita akan pavitratnya. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Surat sanjay ini asa. तुम जैसा इंग्लिश डिमांड करते हो उनका पार्टी में साथे वो सांगा सुनते हो देखो ना सांगे इन्हें ही लिया तो सना तुम्ही कदला पार्टी दोरा बना दिन भी करूँ साइना ती मात्र कदर लगे ना बात ना जरा कदर खड़ा थे निसुकले मुका ना वन आज जेसु अच्छा काज़ा बितर हाथ करना खटा से खड़ूं दी अनि हमको सुटका दियो ना let us get healed by our Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord.